सोम्या जेजूच्या जल्माची पळोवप आमी समोर उरली. ताका देव मंदिरांत भेटलो त्या दिसाचो उगडास आयज आमी करता. अशें करून समर्थीचो कायदो पाळटा म्हूण भायल्यान दिसलें जाल्यारूय खरेपणी आपले कोडशेक भेट दिवंक तो आयलो. पवित्र आत्म्याचे सुरते उत्तर पिरायेची सीमावणी आवना देव मंदिरांत आयली आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोम्याक ओळखूंक आनी संतोशांत ताका परगटूंक पावली. आमी तेच परी पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय जालोय देवाच्या घरांत जेजूक मेळूंक मुखार सरुया. थंय उदक मोडटना तो आपल्या वैभवान परगटपणी येसर आमी ताका वळखो देया. प्रार्थुया. देवा तूंच चड उजवाडाचे मूळ आनी वळूंक आयच्या दिसा दोन सिमेमां पोरसांत उजवाड येतलो तो उजवाड तुवें दाखोवन दिलोय. देवाकी तुज्या आशिर्वादान पवित्र कर म्हूण आमी खात्री करी मागता. देव जोडप्यो वाती हातांत घेवन तुजें नांव वाखाणूंक आनी हांगासर जमल्या ते तुजे परजेची मागणी आयक आनी आमकां सुगुणाच्या रस्त्यान चलून अविनाशी उजवाडाक पावय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
प्रितीच्या भावाक भयणानो, आयच्या सोबरोवणेचो विशय जावन आसा. मानवी भाशेन देवाक भेटयलेली मुछां जावया. आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूचे भेटवणेची परब सोबरवता. जेजूची आवय बापूय सगळे धर्माचे कायदे ओपीपणान पाळटाली. मोइसेसाचे सुमतीच्या कायद्या प्रमाणे येवन समोरपूक सुसेन आनी मारयेक बाळका जेजू देव मंदिरांत भेटयलो आनी भोवती वन सिनेवान ताका संवसाराचो तारो कसो वळखून पोरसांत उजवाडायलो उजवाड म्हूण परवरले. मारिया सदांच देवाक भेटयलेली वस्तुरी जावन आसली. ल्हान काम तिणें आपले जिवीत देवाक भेटयलेले आनी सदांच देवाच्या संबंदांत जियेली. देवाची येवजण स्विकारून जेजू जल्माक हाडलो आनी ताची निगा घेतली. जेजूच्या कार्याक दाविदार जाली आनी तो स्वर्गार गेल्या उपरांत दोन दुतां आपलो सांगात आनी मार्गदर्शन दिवन शुभ वर्तमान बरोवरूंक पावली. तशेंच आयज आमी ह्या कपेलान नेसिदार सायबीणीचो परब सोबरवता. नेसिदार सायबीण म्हणल्यार 16 वर्सांची सायबीण. आमच्यो सगल्यो गरजो तिच्या पांयाशी आमी दवरून तिचोच आदार आनी येसांव आमकां मागुया. ह्या वाड्यांत आनी समुदायांत रावलेल्यांनी मारीक आपलो नमुनो करून तिचे भाशेन देवाक भेटयलेली मनशां आमकां कर म्हूण त्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया. प्रार्थुया. सौर पोरमेदारांनी शासनाच्या देवा तुझ्या आस्पुतान आमचे मुछां सोयीक घेतले आनी ताका देव मंदिरांत भेटयलो तो दीस आयज आमी सोबरवता. आमची काळजां आनी मोडां नितोळ करून तुजे मुखार येवंक आमकां फावो कर. आमच्या सगळ्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करोदेव तुजे सगळ्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजकोट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. पुस्तकावले
हेब्रुवान बरयलेले चिटिवेले वाची भुरगीं सांग सारक्या रोगता मांसाची देखून जेजून त्याच रोगता मांसान वांटो घेतलो आनी ह्या वरवीं मरणाचेर पदवी चलयतालो ताचो म्हणजे देवजाराचो आपल्या मरणा उद्देशी ताणें नाश केलो आनी मरणाचे भिरांती आख्या आपल्या जिवितान गुलामपणान जियेताली तांकां सुटका दिली. खरेंच देवदूतान ताणें आपणाचे आदीं करूंक ना पूण अब्रामाच्या सोंसतेक त्या तसोच गरजेच्या पातकांचेर बगसणें जोडून घेवचे खातीर देवा फुडें दयाळ आनी विस्वासी महायात्मीक जावन सोगतान ताणें आपल्या भावा भयणी सारको जावचें पडलें. ताची पयली उपत्रे वरवीं परिक्षा जाली देखून नाका उपत्र्यांक सांपडटात तांकां तो आदार दिवंक शकता. देवाचे उदक उगाराक सुदिव्य ते करूंक हांवें बापायन जेजू भितर हाडलो तेन्ना
शांती वचोनी म्हूण मागता कित्याक सगळ्या राष्ट्रां मुखार तुवें तयार केल्ली सोडवण म्हजेच नोदरेन हांवें देखली पोरसांत उजवाडाय तो उजवाड तुजे पोरचे इस्रायलाचो प्रोता जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Krilicia Pamolino as a Mimona Rovashan Pono Soborunda Pusli Pono Tumci Mona Noli Usponia State Jesu Ci Pono o Sabin Ci Pono Jesu Ci Pono Somia Jesu Dio Motihan Betuilo Zalmoya Pran Cari sisa perang tentang Jerusalem Leno Dio Motihan Taci Betuilo Tersampai Kami Zalmoya Pran Akan beri Eka Moina Ada Kara Eka Sumanan Kowi Tersna Dio Kamka Wartaya Karena Kowi Tersna Sumaya Angka Dewa Betuilo Kira Proton Ford जे सगळे येतात ते देवान येतात देखून जरी कोण थोडे वचून आपल्या गार्डनात पोवाय विकली जाल्यार कोण गरजेन दितात पावलेला पयली पोवाय विकली म्हणटात ते भाशेन पयले प्रथम फळ देवाक आमी भेटयतात देवानूच आमकां सगळी देणी देवान येतात तशेंच भुरग्याचें देणें आमकां देवानूच दिलां देखून भुरग्याक बावतिस्मा दिसा आमी ताची बावतिस्माक आमी देवाक भेटयतात तर आयची पळोवप आमी समोर आसतना जेजूचे स्पोर्गोटणेची पूण आमच्या जोड एकल्याचे भेटवणीची पळोवप आमकांय पवित्र स्नाना दिसा देवाक भेटयतात आमी देवाची भुरगीं जाल्यात हें सोंग आमी ओळखून घेवला सायबीण माईकूय देवाक भेटयली आनी सायबीण माई आयच्या दिसा आमी केन्नाय घडये आयकलां कसली सायबीणीची हांगा आमी कपेलांत नेसेसितात सायबीण चड गरजाची सायबीण म्हणल्यार नेसेसितात म्हणल्यार गरजे पावकेली सायबीण नेसेसिटी आमचे कसले बेजीक नेसेसिटी आसा जिविताच्यो कसल्यो आमी म्हणटा बेजीक नेसेसिटी ऑफ आवर लायफ्स कितें कसली फूड क्लोथिंग शेल्टर हें आमी शिकल्या ल्हान आसतना इस्कॉलांत जेवण गरजेचें मनशाक जिवंक पांगरूंक गरजेचें आनी रावूंक गरजेचें ह्यो मुख्य गरजो आमच्यो त्यो आमी देवा कडल्यान मेळून घेता देव आमच्यो गरजो आमकां मेळून दिता आनी आयज आमी कितें भाशेन जेजूचे भेटवणीची परब करता आसतना सगळ्या मनशांचो आमी उल्लेख करून देवाक भेटलेल्या मनशांचो उल्हास करता धार्मीक रिलिजियस जाणें आपलें जिवीत देवाक भेटयलां आपलें जिवीत देवाक भेटोवन आपल्या जिविताची भेटवणी केल्या देखून आयचो विशय आमी निचून काडला मारी भाशेन देवाक भेटलोली मनशां जावुया मारी भाशेन आनी मारयेच वरवीं आमकां जेजू सोडवणदार फावो जाला उजवाड फावो जाला आनी देखून जायते फावट खांदेदारिया सायबीणचो आमी उल्हास करता खांदेदारिया म्हटल्यार उजवाडाची सायबीण उजवाड तेणे आमकां फावो केला तशें जो बाबतीस्ट म्हणटालो हांव उजवाडाक साक्षी दिवंक आयिल्लो पूण उजवाड हांव न्हय असो तो सगळे माझा कोरकोर करता उजवाड म्हणटा तो जेजून धाडलो उजवाड जेजू संवसाराचो उजवाड देखून आमी आमच्या बावतिस्मा दिसा पास्काचे वातेक वात पेटोवन म्हटल्यार
देवाक क्रिस्ताचो उसवाड आमकां सगळ्यांक हो उसवाड दिला. उसवाड म्हणल्यार भावार्थाचें देणें. सेवेन मायचो ती गोरसो म्हटल्यार भावार्थ, बोरमासो आनी मोग. तिणें आपल्या जिवितांत देवाचे येवजणेक पाडो दिलो. भावार्थान देवाची येवजण मानून घेतली. बोरमाशान ती आपल्या जिवितांत फुडें गेली आनी मोगान ती जियेली. थंय जावन आसा पयलें शेगून, देव शास्त्राचें शेगून, थियोलॉजिकल वर्च्यूज. ते आमच्या जिवितांत आमी आपणावची गरज. भावार्थ, बोरमासो आनी मोग. क्रिस्तांव मनीस भावार्थान जियेतलो मनीस देवाचेर भावार्थ करून आपलें जिवीत फुडें व्हरता. जिवितांत कांच मानता. बोरमासो करून देवाचे भासाणेचेर पातयेता आनी मोगान जियेता. बरें असल्या शेगुण्यांनी आमी जियेता जाल्यार आमी ह्या भावार्थ, बोरमासो, मोग ह्यो तिनूय गोडसो सेवेन मायचे शेगुणांनी आमी वाडटल्यो आनी जियेतल्यो. तर आयज आमकां उगडास केला कोण भाशेन जेजू पोरसांत उजवाडटालो उजवाड अशें सिमेवान आनी आनंद कोरगोर केलें. जेन्ना देव मंदिरांत जेजू काडून भेटयलो ताणें आपल्या हातांत धरून देवाक आर्गां दिली. नूक दिमित्रीस म्हणून आमी स्तोत्र म्हणटा. तें स्तोत्र आमी आयज सुरवातेक वाचना. कित्याक म्हणून ताणें आपल्या हातांत धरून देवाक आर्गां दिली. देवान ताका पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान सांगलेलें, सोडवणदाराक पळयल्या शिवाय तूं वचचो न्हय. सोडवणदाराक तूं पळयतलो. मनीस ताणें पळयलो पूण आपल्या हातांत ताका धरलो आनी ताणें कोरगोर केलें. पोरसांत उजवाड लायतलो उसवाड. जेजू संवसाराचो उसवाड म्हणून ताणें कोरगोर केलें. सगळे तरेचो काळोख, सगळे तरेचें वायट, सगळे तरेचें पातक काडून तो आयलो आनी भेटोवणी ताणें आपल्या जिविताची देव मंदिरांत केली. आनी आमी ताका ह्या देव मंदिरांत मेळूंक येता. आमची जण भेटोवणी करूंक येता. न्हय दिसाक येता तेन्ना एक कायदो पाळूंक जाय म्हूण आमी येयना. पूण दिसाक आमी येता जाल्यार आमची जण भेटोवणी देवाक आमी करूंक येता. जशें पयलीं आमी पळयलां ताणें कायदे पाडले. कसले कायदे? 2 किलो पालव्याचे किले देवाक भेटूंक जाय आसले. हे कायदे ताणें पाडले. तर आमचो धर्म न्हयच कायद्याचो पूण आमचो धर्म मोगाचो. आनी आमची जण एकल्याची भेट म्हणल्यार आमची जण एकल्याची काळजां आमी देवाक भेटोवंक जाय. जशें महात्मा गांधी म्हटलेलें गेल्या आयतारा आमी आयकलां, वर्शीप विदाउट सॅक्रिफायस इज कार्ड. आमी जर देवाक आमची विसाचे भेटेन वांटो घेवंक येता तेन्ना थंय सॅक्रिफायसीन आमी वांटो घेता. जेजून सॅक्रिफायस हो सॅक्रिफायस केला. आदी घडये मागा काळार बैल शेळयो भेटयताले देवाक. पूण जेजून आपल्याची भेट एकूच दान करून ताणें आपल्याची भेट करून आमकां आपली करून घेतल्या. देवाची भुरगीं करून घेतल्या. देखून जायते फावट आमी सोदूंक पावना. दिसाचे भेटेन आमचो दर म्हटल्यार न्हयच सारकी रिती चाली पाळपाचो पूण आमचो दर आमचे मोगान जिविताचें समर्पण देवाक करपाचें. आनी हें समर्पण म्हणटा तेन्ना सॅक्रिफायस, कोस्ट, दूख आनी आमचे त्याग ह्या विसाच्या बलिदानान देवाक आमी भेटोवंक येता. आनी हें भेटोवंक येता तेन्ना कितें गरजेचें? देवाची खुशी आमी पळोवंक आनी उदारपणान आमचें जिवीत न्हयच देवाकूच पूण मनशाचे सेवेक भेटोवप. दुसऱ्या मनशा सवे हुस्को, मोग
बरेपण आमी दाखोवंक जाय. केन्नाच ही आमची भेटवणी देवाक मानतली आनी आमी पूर्णपणी देवाक करतले. तर आयज आमी केले भाशेन दुसरे सुवातेर आमी पळयता भाग्यो, सिमियोन आनी आना तांणी जेजूक परगट केलो. आमी जेजूक मनभुगां जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान परगटोवंक जाय. ताचे उजवाडाचे वाटेन चलून आमी ताचे उजवाडाचे गोवाय जावंक जाय आनी उजवाडाच्यो पोरण्यो करून आमी जेजूक परगटता. जेन्ना आमी बरें करता, बऱ्यो पोरण्यो करता, उजवाडाच्यो पोरण्यो करता, तेन्ना आमी जेजूक दुसऱ्यांक परगटता. आमच्या जिवितांत देवान आमकां जायती देणी दिल्ली आसा, जायते गूण दिल्ले आसा, जायती क्रेस्ताय दिल्ली आसा, जायते बरेपण दिल्लें आसा. तें आमकांच दवरूंक न्हय, पूण एकामेकाची सेवेक घालून आनी एकामेकाक बरेपण शिकवून हुस्क्यान मोगान जीव. जेन्ना आमी हें करता तेन्ना आमी ताची परगटणी करता. आनी आयज ही आमी कोण समोर आसतना सगळ्या आमच्या आवय बापायक भुरगे न्हयच आमचे पूण देवाचे देणे. देखून आमी हे भुरग्याक देवाक भेटयता. देव मंदिरांत हाडून ताका तंत्रान देव तेंत्रान हाडटा. देवाचो मोग ताका दिता, देवाची ओळख ताका दिता, देवाच्या उतराची शिकवण ताका दिता आनी हे भाशेन न्हयच गाणयो पाडटा, पूण देवाचो मोग तें देवाचें म्हणून आमी ओळखूंक येता. तर भुरगीं सगळीं आमी आमकां देवान दिल्या आमची न्हय, देवाची. देवाचें देणें आमकां तें ओळखून घेवया. आवय बापायक ओळखूंक जाय. भुरग्याचें देणें म्हटल्यार खरेंच देवाचें देणें. जशें अब्राहामान ह्या भावार्थान देवान ताका एक पूत दिलो, देवाचें देणें कशें ताणें ओळखून घेतलें आनी ताच्या भावार्थाची परिक्षा जाली तेन्ना देवान ताका म्हटलें, हेच भुरगें म्हाका भेटय, ताचें बलिदान कर. आनी तो भेटूंक तयार जालो, कित्याक ताणें ओळखून घेतलें तें भुरगें आपल्याचें न्हय, देवान दिलां आनी ताका सॅक्रिफायस करपाक तो रेडी जालो. पूण देवान ताचें मोल काडीच पळयलें आनी म्हटलें, गरज ना सॅक्रिफायस करची. आनी हे भाशेन देवान ताचो भावार्थ तपासलो. तर सगळीं आमची भुरगीं देवान आमकां दिल्यात ती देवाचें देणें म्हूण ओळखून घेवया. ताका देवाचे वाटेन चलोवया, देवाच्या उजवाडान चलोवया आनी ही भुरगीं देवाची भुरगीं कशीं आपलें जिवीत सदांच काडची आनी उजवाडाची भुरगीं कशीं ती चलूंक आनी भावार्थाची दिवटी पेटलेली सांबाळून तांकां आमी बरी देख, बरी शिकवण, बरी वाट आमी दाखोवया. तेन्नाच ती आमची भुरगीं उजवाडाची भुरगीं जावंक पावतलीं, उजवाडाक साक्षी दिवंक पावतलीं, उजवाडाक जेजूक गोवाय दितलीं आपल्या बऱ्या पोरण्या वरवीं, बऱ्या जिविता वरवीं आनी भाशेन जेजूक ती परगट करतलीं. तर हेंच करूंक आमकांय सगळ्यांक ह्या दिसाचे बलिदानांतल्यान सायबीण मांयक एक नमुनो. तिणें आपल्या जिवितांत देवाक भेटयलें. जायते आपणायल्लीं आपलें जिवीत देवाक भेटयलां. जायते धर्मीक फुडाऱ्यांनी, धर्मीक आसात, जावं रिलिजियस men and women have dedicated their lives to God. देवाक भेटयलां आनी न्हयच देवाक मनशाचे सेवेक भेटयलां. आनी हे भाशेन ताणें ही भेटवणी देवाक केल्या. तर आमी आमची भेटवणी जोड्यांतल्याची त्या दिसाचे भेटेंतल्यान करूंक आयल्या. आमची खाणसां मनां देवाक भेटोवया. देवाक खारगां दिवया सगळ्या बरेपणा खातीर, सगळ्या देण्यां खातीर आनी होच देवाचो मोग आमचे सगळे ओळखून घेवन देवाची मनान ही आमची भेट बापाक भेटोवया.
उबिरवूया आनी आमचो वावर तेकाच देवा सोडी आमी जिवो करूया. सत्मात लावन देवा सोड कोविदार बापा स्वर्गानी पृथ्वीच्या उस्तारात आमी जेजू क्रिस्ताक जनेला सुदार आमच्या आसूया. तो पवित्र आत्म्या उबीच वरवीं समलो आमकां कायकाय चलवा पोस्ताक आनी पोस सोसले तेवा कुस्ताक करलो तो मेलानी कातानी पिलो तो मेले मोने योलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान तो जिवंत जालो सदां जालो सोड कोविदार देवा बापाच्या उस्त्यार पोसता दुयेंतांची आनी मेल्यांची मुसुली करूंक येतलो सस्मांताक पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित सोबीक भोगताच्या एकचार आत्म्याचे भोगसळी पुढीचे जीवन कोण सासऱ्याचे जिवीत आमेन. Sobre आमचो गोडसो necessidade servícia em nome Baba मुखार करूया. आमच्या बाप साहेबान वीस साहेबान ह्या ठिकाणी तशेंच मोठ्याशांनी आपल्या आपुण्यातल्या बरे कोंकणीचे पोटोटणार जावन पवित्र आत्म्याचे बळ तांकां मागुया. आमचो राजकारणात पळयतल्यांनी पवित्राय मनान दवरून आपले फुडारीपण चलोवन आनी बरे भाशेन देशाची उदरगत केल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाची देवीक कृपा आनी उजवाड मागुया. आमकां एक दिसा देवाक मेळिल्लीं 24 स्थानां वरवीं आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाले. आमचें जिवीत उजवाडट्या वाती बरी आमी पेटोवंक आनी जेजूच्या प्रकाशान दुसऱ्याचें जिवीत प्रकाशभरीत करून आमकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या कुटुंबांनी तेसा मागण्यां वरवीं चालू आसलेली भोवती अदीक नियाळून आनी मागण्यां वरवीं फुडें वचून आनी हे वरवीं मालयेचो दोर एक शेगून कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपलो करून तांकां बापाचें बळ मागुया. पवित्र दिवसाचे आनी हेसिदार सायबिणीचे समुदायाच्या वांगड्याक देवाची वचत मेळून आनी खेरीतपणी तांणी मागयेचेर नदर मारून देवा मनशा मदें आसलेलो मोगाचो पराय दिसान दीस भोर करून जेजूच्या मोगाच्या उजवाडान तांकां हाडून पावल्यार पुरो म्हूण बाबा लागीं मागुया. मोगार बाबा विश्वासान केली आमची मागणी दोन आयकून घे आनी तुज्या पुताच्या उजवाडान आमचो मुख आनी उजवाडाक साक्षी दिवंक आमकां सोडूंकल्याक तयार कर आनी आमची पेटोवणी तुका मागता तसली कर. हे आमी मागता त्याच क्रिस्तांवाच्या सुम्या वरवीं. आमेन.